दीस आयतार मार्चाची 23 तारीख 2025. प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार. पहिले वाचप निर्गमन पुस्तकांतले वाचप अध्याय 3 ओळ 1 तावन 8a आनी 13 तावन 15 पर्यंत. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकाचो बकरा हिंड राखतलो. एक दीस तो आपलो हिंड अरण्य उतरून व्हरून गेलो आनी तो हेरोबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. ते सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. जिलकूट जळतालें पूण तें लासानातलें तें ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें, जिलकूट कित्याक लासना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतलो तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटे मदें तावन ताणें ताका उलो केलो. मोइजे, मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरानाका. तुज्या पांयांच्यो वांण्यो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव आब्राहामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपले मुखामोळ धांपले, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. आनी सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदिरपण पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यां थावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तकारां थावन सोडोवन आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या, हित्तीतांच्या, आमोरीतांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायेलिता सरशीं वचून तांकां अशें सांगतां, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशीं धाडलां. पूण ती म्हाका विसारतली. ताचें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं? देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसां तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायेलितांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसां, हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडलां. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायेलितांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव आब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडलां. हें म्हजें नांव. सदांकाल आनी फुडल्यो सर्व संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 102 1 तावन 2 3 तावन 4 6 तावन 7 8 आनी 11. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरनाका. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ. तो सर्व तुजे अपराध बक्षिता, सकट पिडेंक वोकात दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ.
सर्वेस्पराची कृत्यां न्याय नितीची. जुलूम भोगतल्यांक तो नीत कन्न दिता. मोयजेक आपल्यो वाट्यो ताणें उघडल्यो. इस्रायेलाक आपली विचित्रां ताणें दाखयली. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर दयाळ आनी मोगाळ. ताची काकूळट अपरिमीत आनी रागार जावंक निधान. प्रितुमे प्रास मळब उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्यां थंय. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो कणवळो आनी दयाळ. दुसरें वाचप. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 10 ओळ 1-6 आनी 10-12 पर्यंत. भावा भयणीनो, मोयजेचो सांगात धਰਨ गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये. ती समेस्त कुपांचे सावळेक आशिल्ली आनी दर्यांतल्यान शाबितायेन उतरून गेली. मोयजेची पाटलावतारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी समेस्तांनी स्नान घेतलें. तांणी सक्टांनी एकच आत्मीक खाण सेविल्लें आनी समेस्त एकच आत्मीक उदक पियेल्लीं. आपणा सांगाता पयणार वेतल्यांक खोडपांतलें उदक तीं पियेल्लीं. ते खोडाप म्हळ्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदलीं 60 जाणां देवाक मानवलीं नात. देखून तांची मोडीं अरण्यांत शिंपडली. ती आशेली तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हणून आमकां एक धाकलो जावन ह्यो सर्व संगती घडल्यो. आमी पुरपुरचे न्ही. तांचे भितरलीं थोडीं पुरपुरोंक लागलीं आनी संहार करणार देवदूतान तांकां नास केली. हेरांक एक धाकलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळांच्या शेवटाक पावुल्ल्या आमकां सत्रे सांगचे खातीर तें बरोवन घालां. ह्या पासत जो कोण आपूण घट्ट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडनाशें सत्राय घेवं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. पातकी जिणी बदला म्हणटा सर्वेस्पर सर्गींचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 13 ओळ 1-9 पर्यंत. जेजू लागीं थंय हजर आशिल्ल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलियाकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयिल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो. त्या गलिलियाकारांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिलियाकारांच्या प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्ही. हांव तुमकां सांगतां, पातक रडोवन तुमची जिणी बदलले खरीत तुमी समेस्त तांचे बरींच नास जातल्यात. सिलोएंत तोर कोसलून पडोवन 18 जण मेले. जेरुसलेमांत आशिल्ले हेरा समेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्ही. हांव तुमकां सांगतां, पातक रडोवन जिणे बदलले खरीत तुमी समेस्त तांचे बरींच नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही वपार सांगूंक लागलो. एक मनशान आपल्या दाकामळ्यांत एक आंजुराचो रूख लायलो. तो ताचेर फळ सोदूंक आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळाच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सांतावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येतां, पूण एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातरून घाल. धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळ मालीन म्हळें, धन्या, आनी 1 वर्सभर तो तसो सोड. हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, ना तर तो कातरून घाल.
देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आमच्या हर एक करण्याक एक परिणाम आसा. मोगाचें आमचें जिणें तर मोग आमकां लाभता. बरेंपण आमी वांटल्यार बरेंपण आमकां फावो जाता. तशेंच वायट खोटेपण पातक आमचे जिणेची वाड तर ताचो प्रतिफळ दूख, नास आनी देसवाट. वायटचो परिणाम वायटच. ही एक मनशा सहज अभिप्राय. आनी असली अभिप्राय जुदेवांतय आशिल्ली म्हणलें आयचे सुवार्थेंत सुरवेरच आमकां कळीत जाता. तर एक पातकी मनीस खऱ्या काळजान नितळ मनान आपलें पातक वळखून नव्या जिविताक आशेल्यार ताच्या आदल्या पातकाचो वा ताच्या पुर्वजांच्या पातकाचो परिणाम ताका मेळटा की? ह्या सवालाक जेजू सारकी जबाब दिता. ताची जबाब आनी एक अवकाश म्हणल्यार साद्या उतराचो. हर एकलो सुकून पडटा तें सहज. ताचो परिणाम तो भोगता म्हणलें खरेंच. पूण आमचो स्वामी धारुण न्ही, मोगाळ. तो आमचो नास आशेना, बागार आशेता सडवण. त्याच पासत स्वामी आमकां आनी एक अवकाश दिता. हर एक पावटी आमी ताचे वाटेर चलोवन निश्चय करता तेन्ना तो आमकां आनी एक अवकाश दिता. तो आशेता आमची पाटी परतवणी, न्ही आमचे विनाश. मोयजेक इजिप्तांतल्यान पळोवन मेदियानांत जियोवची परिगत येताना देव ताका भेटता आनी आपलें नांव उगडापें करून ताका परत एक नवो अवकाश दिता. अवकाश एक मुखेलपणाचो, आपलो प्रतिनिधी जावचो. देव परचेचे सडवणे खातीर आपलो जीव त्याग करचो. मोयजे सुकून पडलो तरी देवान आपल्या अवकाशा निमती सडवणेचा पयणाचो शारोती जावन नेमलो. तो एक अवकाश अंजुराच्या रुखाक लाभिल्लो. तो आमकांय लाभता. देव आमच्या वायट जिणयेचो परिणाम वायटा मरिफात न्ही, बगार परत एक अवकाशा मरिफात दिता. तो देवान दिल्लो अवकाश आमी कशें वापरता? त्या अवकाशा वरवीं जिवीत सुदारन फळ दिवचे व्यक्ती आमी जाता गी म्हणलें सवाल नियाळाक योग्य.